प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज फ्रांसात एबियन हांगा आयोजीत केल्या G7 शिखर बसकेत वांटेकार जाता। प्रधानमंत्र्यांची हे बसकेत वांटो घेवपाची ही सेगीत 7वी फावट आसा। संवाद स्तरावेली संकल्पना नवी भागीदारी निर्माण करप आनी आंतरराष्ट्रीय एकजूट तिगोवन दवरप अशी आस्त आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका काल स्लोवाकियाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान दिवन तांचो भोवमान केलो। स्लोवाकियाचे राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी आनी एका खासा सुवाळ्यात प्रधानमंत्री मोदी हांका हो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटयलो। देशाक पवन उर्जा मळाचेर संवसारीक महासत्ता करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान इतिहासीक पावल उखल्ला अशें केंद्रीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें। गोंयांत आयोजीत केल्ल्या ग्लोबल विंड डे टर्बायन पुरवण साखळी वेवस्थापन पोर्टल देशाक समर्पीत ते कार्यावळींत ते उलयताले। भारतांत पवन आनी सौर उर्जा शाश्वत उदरगतीचे मुखेल घटक आशिल्ल्यान प्रभावी धोरणां, दर्जेदार मुळाव्यो सुविधा आनी घटमूट अंमलबजावणी म्हत्वाची आसा। भारतान ते खातीर म्हत्वाकांक्षी उद्दिश्टां निश्चित केल्या अशें ह्या वेळार उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केल्ल्या उलोवपांत सांगलें। पणजे कदंब बस स्थानकाचेर राज्य सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत प्रवासाच्या प्रदर्शनाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिली। प्रदर्शनात मांडिल्ल्या चित्रकृतीची तांणी पळोवणी केली। केंद्रातल्या मोदी सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या कार्यावळी सुरू आसात। ताचोच एक वांटो म्हणून म्हापशा कदंब बस स्थानकाचेर फाटल्या 12 वर्सांच्या उदरगतीचो नियाळ घेवपी एक प्रदर्शन आयोजीत केलां। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आमदार निलेश काब्राल हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला भारतात जाल्ल्या परिवर्तनाचें दर्शन घडोवपी खासा प्रदर्शनाक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या प्रदर्शनात फाटल्या 12 वर्सांतल्या राष्ट्र निर्मणेच्या उपक्रमा खातीर जाल्लो भारताचो विकास प्रवास प्रभावीपणान सादर केला। नागा साधूचो बेस करून लोकांचो विश्वास संपादन करप आनी भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम घेवन फरार जाल्ल्या तिगा दुबाविंताक मोपा विमानतळ पोलिसांनी महाराष्ट्रांतल्या धुळे जिल्ह्यांत वचून ताब्यात घेतल्या। 8 जूनाक तोरशेच्या सूर्यकांत वीर हांची कांय अज्ञातांनी फसवणूक केल्ली कागाळीचेर पुलिसां कडेन पावतकच एक पंगड ताच्या फाटीं वचून तिगांक ताब्यात घेतल्या। कफ सिरपाचो गैरवापर टाळपा खातीर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान नवी अधिसुचोवणी जारी केल्या। ह्या मुखार डॉक्टराच्या चिटये विना खंयच्याय वखदा विक्रेत्याक कफ सिरपाची विक्री करपाक मेळची ना अशे तरेच्यो घडणुको दिश्टी पडल्यार तांच्या आड कारवाय करपाची शिटकावणी केंद्र सरकारान केल्या। येता ते 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान राज्य पावण्यावयली मुखेल कार्यावळ बांबोळच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातली। हे कार्यावळीत गोंयभरांतले सुमार 2 लाख लोक वांटेकार जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली।